काणकोणा कृष्णा हॉटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या लागसर अनवळख्यांनी पाकिस्तानाचो बावटो रंगयल्यान बोवाळ. सभापती रमेश तवडकरान हे संबंधित पुलीस कागाळ केली. मजगती हे पाकिस्तानाचे झेंडे रंगोवपा वयल्यान काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार आणि भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हांच्या मदीं ट्विटरवर आणि उतरांचे फार. ह्या प्रकरणात कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान सुनीलान गोंय पुलिशेचेर खर टिका केली. पाकिस्तानाचो मोग करपी लोकांक पाकिस्तानात धाडपाक जाय अशें तांणी ट्विटांत म्हळें. ताच्या ह्या ट्विटाक भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान प्रत्युत्तर दिलें. रस्त्याचेर पाकिस्तानाचो झेंडो पळोवन कवठणकार कित्याक रडटा, तशेंच पाकिस्तानाचो अपमान केल्ले खातीर भारतीयांक अटक करपाक जाय काय कितें असो प्रश्न गिरीराजान ट्विटा वरवीं केलो. ताचे तुमकां एक सांगता, काणकोणमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर 2 ठिकाणी पाकिस्तानी झेंडे रंगवले. कृष्णा हॉटेलजवळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रस्त्यावर पाकिस्तानी ध्वज रंगवल्यामुळे खळबळ. एक बातमी, प्रुडंटाचेर 2 पाकिस्तानी फ्लॅग्स फाउंड प्रिंटेड ऑन द रोड इन काणकोणा बाय अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल्स, वन नियर छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू एट KTC बस स्टँड अँड अदर एट चावडी पणसुले जंक्शन. तिसरी न्यूज गोवा न्यूज हबाची. 2 Pakistani flags were discovered painted on the road in Kankona by unidentified individuals, one near the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at the KTC bus stand and other at the Savdi Ponsule junction. ही जेन्ना बातमी वाचल्यो की आमचे गोयच्या रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली कोणे पेंट केले म्हणून, तेन्ना तकलेक अशी सनसणी मारली. कित्याक देश आज युद्धस्थित परिस्थितीन जेन्ना उबो आसा, सबंद देशाची जनता जेन्ना एकठांय आसा, तेन्ना जर कोण आमचे देशाची राष्ट्रीय संपत्ती पब्लीक पयशांनी बांदलेली जी पब्लीक प्रॉपर्टी आसता, रस्तो हो पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर जर दुस्मान देश आमचो पाकिस्तानाचो जर फ्लॅग जर कोण रंगयता जाल्यार ही सारकी सिरियस गजाल आसा आनी हांचेर एक्शन जावपाक जाय अशी म्हाका मनान दिसले. त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, हाणें पुलिशेक विचारचें की अजून पर्यंत जे लोकांनी हे पाकिस्तानाचे झेंडे आमचे देशाच्या संपत्तीचेर जे रस्त्यांचेर जे रंगयल्या हांचेर हांकां आयडेंटिफाय करून हांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. जर कोण देशाचे संपत्तीचेर, राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता, ताका जर हांव विरोध करता, ताजी मिरची गिरीराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता. दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची, आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले. कित्याक सगळ्यो बातमी आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल म्हणून. पाकिस्तानाचो फ्लॅग म्हणटा तो ओपनली जोडून प्रोटेस्ट जर करता, पांयां काडून तुडोवपाची गरज आसा. तो आमचे देशाचे संपत्तीचेर आनी राष्ट्रीय संपत्तीचेर पेंट करपाची ना. हे देशद्रोह्यांचें काम. जर आमचे दुस्मान देशाचो फ्लॅग जर आमचे राष्ट्रीय संपत्तीचेर जर पेंट करता, हे देशद्रोही लोक, आनी अशे देशद्रोह्यांचेर कारवाई करची म्हणून जेन्ना हांवें मागणी केल्या, ताजेर BJP गोवाचो IT सेलाचो गिरीराज पै वेर्णेकाराक जर मिरची लागल्या, हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की हांकां RSS जे BJPचे आनी RSSचे आयडियोलॉजीचे लोक आसा, हांकां पाकिस्तानाचे ते आतंकवाद्या बद्दल कितलो प्रेम आसा तो हातूंतल्यान दिसता. नमस्कार. सकाळी हांवें पळयलें की एक सुनील कवठणकरान ट्वीट केल्लो जे पाकिस्तानचे फ्लॅग रस्त्यार पेंट जाल्ले ताज्या बद्दल, आणि ताज्या नंतर ताणें तो ट्वीट डिलीटूय केलो. आणि जेन्ना हांवें कमेंट केलो, म्हाका दिसता ताणें आतां एक व्हिडिओ काडून काही कमेंट केल्या. एक म्हणजे सुनील कवठणकराच्या पातळीचेर किंवा ताज्या थराचेर येवन स्वताक डिग्रेड करून भाशा उलोवंक शकना, म्हण त्यामुळे ताणें जे म्हजेर एलिगेशन्स केल्या किंवा ते ज्या तरेन ताणें पर्सनल अटॅक केल्या, म्हाका दिसता त्या थराक म्हाका वचपाची गरज ना. सुनील कवठणकराक मिरची कित्याक लागली आणि ताका पाकिस्तानचे फ्लॅग जर पांया पोंदात उडयले जाल्यार ताका कित्याक इतलें दुखता. म्हाका दिसता हें सगळ्या परस म्हणजे ताकायच खबर आसतलें. काँग्रेसीच्या बद्दल तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी खंय तरी संघाक कशें पाकिस्तानचो प्रेम आसा किंवा BJPक प्रेम आसा हे जेन्ना तो सांगपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना तो कसो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आसा. म्हाका दिसता 15 वर्सां सत्ते भायर रावून जाता, आनी 10 वर्सां 15 वर्सां तांकां आनी सत्ते भायर रावपाक जाय. त्यामुळे सुनीलाची जाल्ली म्हणजे म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशन हें ऑब्वियस आसा. पण म्हजो कमेंट जो आसा की काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ हो एका ट्विटा बद्दल ना. जेन्ना पहलगामान इतलो अत्यंत क्रूर आणि म्हणजे कितें म्हणटा इनह्युमन एक नरसंहार जालो, तांची कत्तल झाली आणि प्रत्येकाचो धर्म विचारून, तांकां एक तर धर्म विचारून किंवा कलमा वाचून जर येना जाल्यार तांची हत्या केली, अशा टेररिस्टांक वाचोवपाचो, अशा पाकिस्तानाक वाचोवपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन आनी काँग्रेसीच्या लिडरांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.